एक सोशल कामा लागून जायतो लोकां पासत जायतो आपलो जीव दिता. He goes out of his way for the citizens not only of Benalim village but of Benalim constituency and for the rest of Goa. हो भुरगो इतलो वावुरता आनी तेणे एक म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो वरन जात जाल्यार आमी हो स्प्रींग जो चोयताय तुमी हो कितले वर्साचो नॅचरल स्प्रींग आमगे एक गिफ्ट देवाले आमकां आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बाणाल गांवांक हो आतां रिवायव करपा तेणे एक रिक्वेस्ट केल्लो म्हाका. तेणे जायते कडेन वचून जायते देराचे तेणे मारलाय पूण कोणें तेका रिस्पॉन्स दिलो ना. जेन्ना तो म्हजे बरोबर येयलो ते गांव सगळें ओडिला घेवन हांवें तेका म्हणलें आमी करया रो कित्याक अशें करून नॅचरल स्प्रींग आसत म्हणल्यार एक आमकां सगळ्यांक एक भाग इट्स अ गिफ्ट आनी वी हॅव टू रिवायव इट. आनी चोवपाक गेल्यार वयताय थिंग दोंगर कापताय वयताय थिंग शेत पुरोयताय आनी कालूय आमगे बाणाल गांवांत स्पेशल ग्राम सभा जाल्या थिंग शेत पुरोयन ऑल्ड मेगा प्रोजेक्ट हाडपा सोदताय. इतले डिजास्टर मॅन मेड डिजास्टर इतलो आमचो गांव काबार करपा हो सरकारू न्हू जायत भाशेन एंटी एलिमेंट्स आय पूण आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी एक गांवचे लोक सगळे बाराबोर जगतले जगताय आनी आमचो एक जो एक एम आहा की आमी आमगेले गोंय आहा ते भाशेन दवरप. गोंया लोक कित्याक येता बिकॉज ऑफ इट्स नॅचरल ब्युटी. आमकां ते व्हड व्हड बिल्डींग नाकाय आमकां मॉडर्नायझेशन ही ब्युटीचे आमकां मॉडर्नायझेशन करूं जाय. हें झाड कातून स्प्रींग लँड फिलींग कोन्न आमगे नेचर काबार कोन्न तेसोलें आमकां डेव्हलपमेंट नाका. आनी आमी एज बेनालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आमी पयलीं मुखार सोलाय आनी एशें करून आनी जायत कडेन हांवें रॉक बाबा देखून सांगलें आनी खूंय जर तर एसो स्प्रींग जर तर आमी आयडेंटिफाय केले जे लँड फिलिंगा लागून पुरोवन दवरताय ते आमी पोतून रिवायव कोतले. आनी रॉक बाबा हांव उतर दिता तूं म्हाका केन्ना म्हजे बरें यो हांव सद्दां तुम सगळ्यां बारा सद्दां आसतलो आहा आनी आसतलो म्हळ्यार डेव्हलपमेंट फकत सोशल मिडियाचेर कोता तें प्रॉब्लेम जाला. बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार ना मिसींग आहा आमदार नासतना आमी एक MLA नासतना काम चलता बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी एक एकलो सोशल वर्कर सोशल एक्टिविस्ट खूद आपल्या पाकटांतल्यान काम करता. सद्या फॉर द लास्ट 2.5 years आमदार आनी ना आमकडे ते सगळ्यांक खबर आहा. आमदार खूंय जोरी तर पाकटांतल्यान कोणाकले काडपा जाय थिंग वचून बोवाड मारता. आनी काल ग्राम सभा जाल्या आमगेली स्पेशल ग्राम सभा बाणाले विलेजांत तूं आसलोलो येला आमदारू हे दोड मेगा प्रोजेक्ट येता 120 कित फ्लॅट 8 कित विला 18 कित शॉप सारके हे दोड मोगाय बाय कडे तेणे येवप काल येल तो येल ना हिंग येतो हे स्प्रींग नॅचरल स्प्रींग आमगेले हे कितले 40-50 वर्सां स्प्रींग हे सगळें तेणें करप. WRDचे हांवें कितले एक म्हयनो पयलीं सांगिल्लें हे सगळें WRD कामां ही कित्याक चोनाय हिंग आतां हांवें हें हाडटो मशीन हाडटो म्हाका हे देस्पेस चोडपणा 5 लाखा देस्पेस न्हू कोण एक जर तूं एक 80,000 90,000 तूं एक 1 लाखाचे देस्पेस पडटलो पूण होच जर तर WRDन केल्लो आतां गव्हर्मेंटा बील 5 लाखा वचपाचें ते स्कॅमा ऑलरेडी उलयला. आयज रियालिटी सांगो तुमकां हो मशीन हाडपा आमी तो मशीन कितें धारबांदर आसा नाळा ट्रेलराचे तो एक देस्पेस 60,000 आनी तेगे ऑपरेटर आलो तो कोण एक 80,000 दवर तेज्या मायज देस्पेस न्हू तो लाखांनी दुडू मोडू नाका हे सगळें काम करपाक एक कॉशियस आसपा जाय करपाक तितलेंच. तें कॉशियस बाब रॉकान तेगे गांव तेगे फ्रेंडा सगळे ओडील आहाय ते शेतकार बी तेम सगळे आहा तेच भाशेन म्हाका देखून आहा आनी आमी कोतले. आमकां आमदारा गेले कांय हेल्प नाका कित्याक आमदार आमचे पासत ना दिसना बाणाल्यांनी आमदार आहा म्हूण कोणा दिसना. हांव पंच एल्विना फेर्नांडीस बाणाचे आमगेले गांव अशें करून उदका स्प्रींग वेल आसप म्हळ्यार बरें बाग आमकां इन बेनावलीम आनी मुगे आमगे शेतकार आमगे रॉकी बाब ते सगळे मुजे पयलीं येताले आनी सांगपा लागले अशें आमगे बोर्डा आहा ती मिन्स उसपी आहा म्हणून मागीर आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन बी घेयलो हा
मागीर वॉरनानूय म्हणलो मुसता वॉरनाकूय मागीर तेणी सांगोन वॉरनान आपूण हेल्प कोत म्हणलें वचपाक आतां ते ऑलरेडी आम रेजोल्युशन बी घेयलो हां ते आम पंचायती हेजें आमगे फूल काम बी स्टार्ट कोतलें आनी काबार कोतलें तें आमी बरी बांदून बी घेतली प्लॅन बी कितें केला तुमी बांदपाचो कशें प्लेन नॅचरली आमी तेका बांदतली अशें करून कॉन्क्रिटान बांदपाना फातोरगान बांदतली हांव रॉक फर्नांडीस खेडा बेनावलीचो हिंगा पयलीं एक जोर आहली आमगे सारकें ल्हान भुरगेपणान मागीर हिंग कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलें आनी ती डेब्रीज घालून ही पुरयली सो आतां हांवें 2 वर्सां जालीं हांवें पंचायती हांव प्रपोजल घालीत आहा आमगे वॉटर बॉडीज आहाय ते रिस्टोर करूया म्हणून कित्याक आयज तुमी जाणां आयज सगळे लोक बिचीर वचना ही गरमी वाडवल्या आनी लोक स्विमींग पूल सोदिता सो नॅचरल कांय ना सो आज आमकां बोरान आलेमांव हेणें आमकां हेल्प केल्या ही वस्तू आनी आमी ती बांदून दिवंक सांगलें आमी मोरना थँक्यू म्हणटा कितलो डीप हां कितले खोल आसा ती बाय आतां ती 3 ते 4 मीटर आसता ती आतां आमी बाय म्हणुया काय स्प्रिंगूच म्हणुया तशी डेव्हलप करतले तुमी जोर म्हणून आमी बाय कशें जर कशी बांदतले तुमी हय कोण लोकां जेवण सकाळ उदक हांव मेळटा करतले स्टेप्स करतले स्टेप्स करतले ओके आनी म्हज्यावन हे आमगे सिनियर सिटीजन आहाय तांकां तेजी बरी म्हायती आहा हेजे ते कितें उरता तें सांगतले हेच कोण खबर कोण आहलो पूण आमी प्रपोजल घालून फॉलो अप करून ते 14 फायनान्साचे पास आनिल्लो आहा पूण आमी हिंगा 5 सेक्रेटरी आनी दाखयता सेक्रेटरी म्हणून आहलो आपल्या उदक आउटलेट ते पयलीं चोवपा जाय जाल्यार वचून केसो फायदो काय म्हणलो आज हांव व्हरना थँक्यू म्हणा तेणें आमकां हें शेवाळ मान दाखोवन दिला उदक येता म्हणून आनी ते आयज चोवपा जाय जायत सोर्सीस आहाय आउटलेट आहाय ताका आनी आतां इल्ल्यान तिका उदक हें मारल्यार उदक बॉल बी काडा सो आतां हांव मागता पंचायती कडेन बेगीन हें करचें आनी लोकां हे माया पयलें हेजे फायदो काडपाचो बरें पयलें ल्हान आमी गोरवांक घेवन येताले मोसरांक राखपाक मोसरांक घालप मरे आनी तेजो उदक ना न्हू आमी उदक पिवपाक घेताले त्या दोळा आनी ती मागीर पुरत गेली आमी उदक पिवन कोण आमी व्हड जाल्या त्या म्हळ्यार आतां बरीं वर्सां आसलो ती म्हाका आतां जालीं 71 त्या पसून आहा ती आनी मागीर ती मदें कॉन्ट्रेक्शन येयलें न्हू कॉन्ट्रेक्शन येयलें ती पुरोवन मरे हें गेली ताणें कोणें खबर केली ना तेची ते रॉक बाबान ताणें मागीर ते हें कोन्न प्रपोजल कितें घालन पंचायतान घालन तेणें तें मागीर हें करून हाडलां आनी आतां ती उसपिल्या पूण आमी दिलें उदक ल्हान आसतना आता कितें उदक बी लागला आं वय आतां उदक भरपूर उदक जालें ते एक आतां पयलीं कितें जाता उदक सगळें ते उदक बरें सगळें ते शिवयतालें हांव आनी तेचें सकयल आसलो न्हू हें कॉन्ट्रेक्शन येयलें म्हणटा तें मान हें वयर जालें आनी तें सकयल जालें इतलेंच आनी आमची उस्पून आतां उदक भरपूर उदक पडलें आनी आमी आतां तें बांदपा हें कोताय नांव कितें तुजें जेरोन फेर्नांदीस पावल फ्रांस डी कोस्ता ओके कितें म्हणटालो तुजे भुरगेपणाचें सांग मातशें भुरगेपणा मरे आमी उंबोटाले मरे आनी नुस्तें मारताले आमी कळ्ळें तुका हय आमी ल्हान आसतना हिंगा मागीर आमगे गोर हिंग बोगलेरीच ओके आमी नुस्तें मारताले आनी आमी दाडी बी उंबोटाले आनी न्हांवताले आमी हिंगा जायतो लोक हिंग येतालो उंबळून बी येतालो जायतो लोक एक आनी 2 न्हू आनी बरें आहलो रे जोर लोक उदक आमी शाक बी न्हुताय तेजो लोक हिंग न्हांवतालो कोतालो सगलो न्हांवन कोन्न वयतालो बरें आहलें कित्याक लागून ती सांग म्हाका मातशी कित्याक लागून पुरवल्ली पुरवले मरे फोंड मारलो मरे आमी हिंगा वर 2 मिटर सुमार फोंड मारलो मागीर ते कोण तेजी इन्क्वायरी करून जाल्ले आनी ती मागीर ती पुरोवन गेली कितली वर्सां बोन आसली सारकी ही आतां आतां जाले 10-15 वर्सां जातली माय जाले 15 धर तूं ओके तुजें नांव कितें म्हणलें तुवें पावल फ्रांसीस डी कोस्ता Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.